नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या ह्या खाशेल्या चर्चा सत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. कांय वर्सां फाटीं मायभाशेंतल्यान शिक्षण जावचें, इंग्लीश शाळांक अनुदान बंद करचें म्हण खूब मोठें आंदोलन जाल्लें. ताजे उपरांत सरकार बदल्लें, मुख्यमंत्री बदल्लो, पूण मागणी अजुनूय आसा तशीच आसा. त्या वेळार जे सरकार विरोधात आशिल्ले ते सरकार आज सत्तेत आसा. त्या सरकारान त्या वेळार त्या आंदोलनाक तेंको दिल्लो. आज तेच सरकार सत्तेर आसा, त्या सरकाराचो आज मुख्यमंत्री आसा, पूण मागणी अजुनूय तशीच. मायभाशेंत शिक्षण दिवपी शाळांक दर एका विद्यार्थ्या फाटल्यान 400 रुपया दितले ही जी येवजण आशिल्ली तिवूय आज खंय तरी बंद पडल्या. आनी आतां खंय तरी 10% नॉन सॅलरी मेंटेनन्स ग्रांट्स दिवपाची तयारी सरकारान चलयल्या. ह्या सगळ्या निर्णयांचो आमच्या मायभाशेंतल्यान चलपी शाळांचेर कितें परिणाम जातलो ह्या विशयाचेर आज आमचें हें खाशेलें चर्चासत्र आसा. आमच्या मदीं आज उपस्थित आसा हांगा कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेशा सिंगबाळ. येवकार अन्वेशा. दुसरे सुवातेर आमचे बरोबर आज उपस्थित आसात अभय खंवटे, जे भारत माता की जय संघटनेचे दक्षिण गोंयचे संघचालक आनी पेशान सिव्हिल इंजिनियर आसात. येवकार अभय खंवटे सर. आनी तिसरे सुवातेर आमचे बरोबर आसात गोपीनाथ गांवस, जे प्रभारी मुख्याध्यापक विवेकानंद हायस्कूल केरी हांगासरले. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचे हे चर्चासत्र फुडें व्हरतना आमी ह्याच विशयाचेर चड फोकस करया की आज ज्या पद्दतीन सरकार एका फाटोफाट एक निर्णय घेत आसा आमच्या मायभाशेंतल्यान शिक्षण दिवपी शाळां संदर्भात, ताजे भवितव्य, ह्या शाळांचे भवितव्य कितें आसा? अन्वेषाबाई, तुका कितें दिसता? देव बरें करूं राधिकाबाई. भवितव्या विशीं उलोवच्या पयलीं म्हाका थोडोसो इतिहास सांगप गरजेचो दिसता, कारण आमी एकंदर कोंकणी भाशेचेर किंवा कोंकणी भाशेंतल्या शिक्षणाचेर जो अन्याय जाला म्हणटा ताका एक फाटभूंय आसा. म्हणजे 1962 वर्सा गोंय 1961 गोंय मुक्त जाल्या उपरांत 1962 वर्सा गोंयांतलें शिक्षण कशें जावचें हाची जी तयारी सुरू जाली एकंदर, तेन्ना BN झा हांच्या अध्यक्षते खाला एक कमिशन भारत सरकारान गोंयांत धाडलें आनी त्या कमिशनान एकंदर गोंयच्या शिक्षणाच्या संदर्भात जायत्यो सुचोवण्यो केल्यो. आनी तातूंतली म्हत्वाची सुचोवणी आशिल्ली की जे शिक्षणाचे माध्यम आसतले ते माध्यम भुरग्याची मायभास आसतली. पूण भुरग्याची मायभास म्हळ्यार ती खंयची हे तेन्नाच्या सरकारान आपल्या परीन मराठी म्हणून तांणी गृहीत धरले, कारण तेन्ना MGचे सरकार आशिल्ले ज्यांनी मराठी गोंयची भास म्हणून तांचो निर्णय आशिल्लो. गोंय एक तरेन तांकां महाराष्ट्रान घालपाचें आशिल्लें. म्हणटकर जे शिक्षण सुरू जालें ते मराठींतल्यान जालें. मराठींतल्यान जवळ जवळ 1000 वयर प्राथमीक शाळा तेन्ना सुरू जाल्यो. महाराष्ट्रांतल्यान शिक्षक आयले, महाराष्ट्राचे सिलेबस आमकां आयते म्हळ्यार जाता. आनी कोंकणी तेन्ना कुशीनूच उरली. कांय मेजक्यो शाळा कोंकणीन खास करून साश्टीन सरकारी पातळीचेर सुरू जाल्यो. पूण ताच्या नंतर कोंकणी शिक्षणाचो प्रवास जर आमी पळयलो जाल्यार तो बिगर सरकारी पातळीचेरूच उरला. म्हळ्यार कोंकणी भाशा मंडळान आपली शाळा सुरू केली. कांय चर्च रन शाळा म्हणजे लॉयला जावं, होली स्पिरीट जावं, तांणी 1960-70च्या दरम्यान कोंकणी मुळाव्यो शाळा सुरू केल्यो आनी ताका कोंकणी भाशा मंडळान सगळो फाटपुरावो केलो आनी तांकां पाठिंबो दिलो. ताच्या नंतर आयज आमी जर स्थिती पळोवशात जाल्यार जवळ जवळ एक 100 लागीं कोंकणी शाळा गोंयांत आसात. म्हणजे एक 40 सुमार सरकाराच्यो आनी हेर ज्यो चलतात एडेड, निश्चितच एडेड, बट ज्यो चलतात त्यो. पूण म्हाका दिसता आयज जी परिस्थिती आसा, आयज जी स्थिती आसा ती सगळ्यात बरी स्थिती आसा सरकारा खातीर कोंकणींतल्यान शिक्षण मुखार व्हरपा खातीर, कोंकणी शाळांक अनुदान दिवपा खातीर आनी एकंदर गोंयांतली कोंकणी शिक्षणाची परिस्थिती सुदारपा खातीर. कारण राष्ट्रीय धोरण 220 जे आतां चालीक लावपाची सरकाराची तयारी सुरू जाल्या आनी गोंय सगळ्यात पयलें राज्य अशें जाहीरूय केलां आमी की NEP चालीक लावपी. तातूंत परत स्पश्ट म्हळां की तातूंतले जे फावंडेशनल स्टेज आनी फक्त फावंडेशनल स्टेज न्ही, ते ताच्या मुखावयली स्टेज म्हळ्यार 5व्या मेरेनच्या स्टेजीचेर
माय भाशेंतल्यान शिक्षण आसपाक जाय, माध्यम जे आसा ती मायभास आसपाक जाय. म्हाका बरोबर. दिसता आयज जर खंयच्याय गोंयकाराक आमी विचारले की बाबा तुजी मायभास खंयची, जाल्यार ताची जाप कितें वेगळी आसतशी म्हाका दिसना. बरोबर. चडांत चड लोक कोंकणी हीच आपली मायभास म्हणटलो. आनी जर NEP स्पश्टपणान सांगता की भुरगो घरात जी भास उलयता त्या भाशेन त्या भुरग्याक आज एक्सेप्ट करा, बरोबर. जाल्यार म्हाका दिसता कोंकणींतल्यान शिक्षण बऱ्या तरेन मुखार व्हरचें. हाच्या खातीर सरकाराक यत्नूय म्हणना हांव, ही सरकाराची आयज जबाबदारी जाता आनी ती सरकारान निश्चित करचें अशें म्हाका दिसता. बरोबर. अभय बाब, तुम्ही त्या वेळार आंदोलनात सक्रिय आशिल्ले, म्हणजे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे तुम्ही एक खूप ऍक्टिव्ह मेंबर. तुम्ही खूप मोठे आंदोलन केले त्या वेळार की मायभाशेंतल्यानूच शिक्षण जावचें, इंग्लीश शाळांक अनुदान बंद करचें. आयची परिस्थिती जर तुम्ही पळयशात जाल्यार भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे एक ऍक्टिव्ह कार्यकर्ते ह्या नात्यान तुमकां आतां फुडें कितें सांगन दिसता? पहिली एक गजाल क्लियर करपाक जाय, म्हळ्यार ती आमी इंग्लिशचे ऑपोज करताले ते प्राथमीक लेवलाचेर. ते जनरल न्ही, कित्याक अदरवायज बाकी स्कूल सगळी इंग्लिशीनूच आसा. बरोबर. त्यामुळे ते प्राथमीक हो शब्द खूब वेळ मिस जाल्ल्यान मिसअंडरस्टँडींग जाता की आमी इंग्लिशीक ऑपोज करता काय कितें. तशें आमगेलें ना आनी दुस्वासूय ना. बरोबर. अपेक्षा अशी आसा की प्रत्येक भुरग्याचें शिक्षण हें मातृभाशेन जावचें. करेक्ट. गोंयान पयलींच्यान मराठी आशिल्ली. जेन्ना आंदोलन जालें तेन्ना आमी ताका नांवूय बी भारतीय भाषा सुरक्षा मंच अशें दिलें. ते मराठी कोंकणी असो विचार न करता, म्हणजे तातूंत सगळ्यो भारतीय भाषा सुरक्षा जो आपणाले घर जें उलयता आतां अन्वेषाबाईन म्हणलें तशें, ताका जर ती शाळा एवेलेबल आसा जाल्यार मागीर ते शाळेन ताका घालचो. ते टायमार कोंकणी शाळा जाय तरी नाशिल्ल्यान मराठी घालताले, किंवा पयलींच्यान गोंयान न्हाय म्हळ्यार ह्यो आरती आनी ह्यो सगळ्यो आमच्यो मराठीन आशिल्ल्यान एक नॅचरल टेंडन्सी मराठी स्टार्ट करपाची जाल्ली तेन्ना. त्यामुळे तसो म्हाका वेगळेपण दिसना मराठी कोंकणी. जितली कोंकणीन जावपाक शकता तितल्यो बऱ्यो आसा. आतां परिस्थिती अशी आसा की गव्हर्मेंटान 400 रुपया दिले कोंकणी किंवा मराठी शाळांक भुरग्यांक. ते आंदोलन फाटीं घेवपा खातीर दिल्लें, कित्याक आंदोलन तसो प्रेयरूच नाशिल्लो. सारकें. आंदोलन करतना प्रेयर नाशिल्लो की आमकां पयशे दिया आमी आंदोलन फाटल्यान घेता अशें नाशिल्लें. सारकें. त्यामुळे ते कित्या खातीर दिले तेच म्हाका खबर ना. आनी सपोज भुरग्यां खातीर 400 रुपया दिले जाल्यार ते आमी घेवपाक तयार आसा, पूण ते इट इज नॉट इन रिप्लेसमेंट न्ही तो. म्हणजे आंदोलनाक हाचो हें न्ही, म्हणजे आंदोलन फाटल्यान घेतलें कितें जातलें किंवा पयशे दिवन आतां आंदोलन. बंद केले तांणी 400 रुपया. हय, तो आनी आतां ते 10% मेंटेनन्स नॉन सॅलरी ते सुरू केला. हय, ते म्हणजे लॉजिकल कांयच ना तातूंत. कित्याक एक म्हणजे प्राथमीक शाळा आमी मातृभाशेन करया म्हणटा आनी सडनली गव्हर्मेंट म्हणटा की आमी तुमकां 400 रुपया दिता. लॉजिकल नाशिल्लें तातूंत, कांय रिलेशन नाशिल्लें. अजून आमगेली मागणी तशीच आसा की मातृभाशेंतलें शिक्षण 4थी पर्यंत हें मातृभाशेन जावचें, तें इंग्लिशीन जावं नये. आमच्या मदीं उपस्थित आसाच गोपीनाथ गांवस. आनी म्हाका ह्या वेळार मुद्दम सांगन दिसता की गोपीनाथ गांवस हे विवेकानंद हायस्कूल केरी हांगासरले प्रभारी मुख्याध्यापक आसा, पूण तांणी आपली जी शाळा आसा विवेकानंद हायस्कूल ही बेजिकली ती इंग्लिशीत चलताली, आनी तांणी एक खूब मोठे रिस्क घेतले. ती पुराय शाळा 1ली ते 4थी जे मुळावें शिक्षण आसा ते पुराय त्या शाळेन कोंकणीन जाता, आनी आज खूब यशस्वी पद्दतीन ते ही शाळा चलयतात. आनी तांची तोखणाय म्हाका दिसता आज सगळे कडेन जाता, आनी आमी निश्चितूच तांची तोखणाय करूं जाय. गोपीनाथ गांवस हे हांगा उपस्थित आसा. हांव तांकां मुद्दम विचारपाक सोदता की तुमी जो निर्णय घेतलो, तुमची विवेकानंद हायस्कूल जे आसा ते पुराय मुळावें शिक्षण कोंकणीन दिवपाचो जो निर्णय घेतलो तो कसो कितें घेतलो, आनी आज त्या निर्णयाचे तुमकां कितें सांगन दिसता त्या निर्णया विशीं? खरें म्हळ्यार जेन्ना गोंय सरकाराच्या हातून पर्रीकर सरकार आशिल्लो, पर्रीकर मनोहरबाब पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्ले, आनी त्या वेळार तांणी निर्णय घेतिल्लो की ज्यो इंग्रजी शाळा आसात त्यो जर तुमी कोंकणींतल्यान जावं मराठींतल्यान जर तुमी हाडटात जाल्यार ताका जे हें आसा अनुदान जें आसा तें तांकां मेळटलें अशा प्रकारे. त्या वेळाचेर बऱ्याच गोंयांतल्या संस्थांनी त्यो मागीर इंग्लिशींतल्यो मागीर कोंकणींत केल्यो, आनी त्या एकाच मुद्द्याचेर आमी त्यो कोंकणी केली आमी. आनी कोंकणी केल्या उपरांत हांव अशें अभिमानान सांगता की त्या वेळार सरकारचो निर्णय खूब बरो आशिल्लो, जो मायभाशेंतल्यान शिक्षण तुमी संस्था शाळा चलयात तुमकां अनुदान दिता. आनी इंग्लिशींतल्यान चलयल्या उपरांत ताका अनुदान नाशिल्लें. मागीर ते खंय तरी संस्था आपले पयशे काडटाले, टिचरांक दिताले, आनी ते मानधनाच्या स्वरुपान आशिल्लें. पूण त्या वेळाचेर सगळ्या शिक्षकांक सरकाराचो पगार जो सुरू जालो, पूण पगार इम्पॉर्टंट ना, पूण तातूंत म्हत्वाची गजाल म्हणजे
ज्या भुरग्यांक आपल्या माया भाशेंतल्यान शिक्षण जाय आशिल्लें त्या पालकांक शिक्षण मेळ्ळें आनी तातूंतल्यान एक बरी गजाल जाल्या. ज्या वेळार हांवें सुरू केल्लें 2012 जेन्ना म्हाका हांवें केलें तेन्ना म्हजी 15 भुरगीं आशिल्लीं. आयज म्हज्या प्राथमीक शाळेंत कोंकणी शाळा जी म्हजी केरी चलता तातूंत 170 भुरगीं आसा प्राथमीक शाळेंत. म्हणजे दर एका वर्गात 40+ आसात. हाचें श्रेय सरकाराक वता, कारण सरकारान तो तेन्ना निर्णय घेतलो आनी कोंकणी सुरू केल्यो. म्हणजे तुमी कोंकणी हाडात किंवा माय भाशेंतल्यान शाळा करात, आमी ताका अनुदान दितात. ही त्या वेळा वयली सामकी म्हत्वाचो निर्णय आशिल्लो. ताचें श्रेय सरकाराक वताच, पूण तातूंतल्यान फायदो जो आसा न्ही तो भुरग्यांक जाला माय भाशेंतल्यान शिकपाचो, पालकांक जाला. आनी आमची भुरगीं खऱ्या अर्थान जे घरांत वातावरण आसता, आमी आतां जेन्ना राष्ट्रीय धोरण सांगता की जे भुरग्यांच्या घरांत भाशा आसा ती शाळेची भाशा जावची, ती शिकपाची भाशा जावची. आनी तातूंतल्यान भुरगीं जी शिकलीं त्यातून भुरगीं शिकतात ती खऱ्यांनीच म्हणजे शाळेंतलें शिक्षण वेगळें आनी घरांतली भाशा अशें ना. घरांत जी भाशा आसा तीच शाळेची भाशा, तीच अभ्यासाची भाशा, आनी ताचो खूब फायदो जाल्लो आसा. पूण हाचो अर्थ असो जाता की तुमी तेन्ना त्या निर्णयाचो फायदो घेतलो आनी तुमी तुमची शाळा जी आसा इंग्लिशीन चलताली ती कोंकणीन केली. सो तुमकां अशें दिसना की त्या वेळार बाकीच्या शाळांनी बी खंय तरी तुमचें अनुकरण करूंक जाय आशिल्लें? हय, करूंक जाय. मग कशें जाला की कांय वेळाचेर कशें आसा की कांय हांगासर म्हणजे आमच्या हातूंतल्यान कांय जाणांक दिसता की मायभाशा म्हणजे वेगळ्या प्रकारचो हें दिसता की कांय जाणांक इंग्लिशीन गेल्या उपरांत इंग्लीश शिकल्या उपरांत खंय तरी खूब जिखले सारकें दिसतात. तशें आसना. हांव आतां प्रॅक्टिकली पळयता, म्हज्या विद्यालयांत शिकपी जी मुळावी शाळेंत जी कोंकणी शिकतात आनी तांच्या मुळावयलो जो आनंद आसा, जी खोशी आसा ती म्हाका खूब स्पश्टपणान जाणवता की इंग्लीश मिडियमाक वचपी भुरगीं जी आसा तांच्या मुखावयली खोशी आनी म्हज्या शाळेंत शिकपी भुरग्यां मुखाच्या मुखावयली खोशी जी कोंकणीच्या हातून म्हणटा शिकपा संदर्भांतली ती खूब म्हत्वाची आनी खऱ्यापणान दिसता. म्हणटकच कांय जाणांक त्या वेळार खरी संद आशिल्ली इंग्लीश मिडियमाच्या शाळांनी माय भाशेंतल्यान करपाची, पूण त्या वेळार त्या कांय लोकांनी घेवंक ना. तांच्या तकलेंत कसो विचार आसा म्हाका खबर ना. कांय प्रमाणात घेतलोय बी. म्हणजे म्हाका खबर आसा की काणकोण सारकेल्या वाठारांत निराकार शिक्षण संस्थेन 2 प्राथमीक शाळा कोंकणींतल्यान सुरू केल्यो. गोपी सराचो धाडशी निर्णय आशिल्लोच, कारण ते कन्वर्ट करपाचो भाग आशिल्लो. पूण मडगांवांय बी तशेंच भाटीकार शाळेन रातयान म्हणटा तशें इंग्लिशींतल्यान कोंकणी शाळा केली. दिवचल सारक्या मया सारक्या वाठारांत विजयानंद शिक्षण संस्थेन कोंकणी शाळा सुरू केल्यो. आनी एक म्हत्वाची गजाल जाचो आमी परत परत फाटपुरवण करत आसा की कांय शाळांनी नव्यो शाळा सुरू करपा खातीर परमिशन्स मागिल्ली आसात, अजून मागिल्ली आसा. सुमार 32 परमिशनां कोंकणी आनी मराठी शाळांची अजूनय सरकार दरबारा आसात. कित्याक क्लियर जायना खबर ना. म्हणजे पयर हालीं जाल्ल्या असेंब्ली सेशनान सुद्धा चीफ मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आसा की आमी फायनल स्टेजीन म्हणजे आमी क्लियरन्स दिवपाच्या वाटेर आसात आनी ती क्लियर जातली म्हणून. सो बऱ्योचश्यो शाळा तेन्ना तांणी मागणी केल्ली आमकां कोंकणी शाळा सुरू करपाक जाय. हें म्हाका दिसता आतां 2-3 वर्सां जाली आसतली हाका. जालें ना, पूण आतां तरी तें जावचें. आनी एक गजाल नव्या शिक्षणीक धोरणाच्या फाटभुंयेर म्हाका मुजरत सांगन दिसता की एकंदर माध्यमाचो जो प्रश्न आसा, जे आमी आतां एक स्ट्रक्चर्ड म्हणटा की कोंकणी शाळा मराठी शाळा, म्हाका दिसता आमी जर नवें राष्ट्रीय धोरण जर पळयलें जाल्यार तातूंत माध्यमाचो प्रश्न खूब पुसट जातलो अशें म्हाका दिसता. कारण ते सरळ हें सांगता, धोरण सांगता की भुरग्याक ताच्या भाशेन म्हणजे ताका कळटा त्या भाशेन शिकयात म्हणून. सो जर आमी म्हणटात की भुरगे फावंडेशनल स्टेजीचेर 3 वर्साचेर जेन्ना शाळेन येतले तेन्ना ती खंयची भाशा घेवन येतले ह्या प्रश्नाक म्हाका दिसता व्हडले रॉकेट सायन्साची गरज ना. की ते घरा जी भाशा उलयता, जी गोंयान मुख्यतः कोंकणी आसतली, मराठी आसपाक शकता, कन्नड आसपाक शकता, उर्दू आसपाक शकता, पूण ती कमी प्रमाणान, पूण कोंकणी आसतली. सो इतले स्पश्ट जेन्ना धोरण सांगता तेन्ना म्हाका दिसना की आनी आमकां माध्यमाच्या प्रश्नाचेर चर्चा करपाची गरज आसा, प्रोत्साहन दिवपाची गरज आसा. प्रोत्साहन हो शब्द म्हाका दिसता सरकारान आपल्या तकलेंतल्यान काडून उडोवपाक जाय. आतां ही सरकाराची जबाबदारी की ताणें मायभाशेंतल्यानूच भुरग्यांचें शिक्षण जावचें ह्या नदरेंतल्यान यत्न करपाक जाय. आनी ताका जी कितें गरज आसा ती सरकारान पुरायपणान पुराय करपाक जाय. आता जशें तुवें म्हणलें अन्वेषा की खंय तरी NEP सांगता की भुरग्याक जी भाशा घरा कडेन उलयतात, जी भाशा सोंपेपणीन ताका कळटा भुरग्याक, त्या भाशेंतल्यानूच शिक्षण दिवचें. पूण तशें पळोवंक गेलें जाल्यार थोडे दीस पयलीं आमचे डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन झिगडे सर जे आसा तांच्यांनी सरळ सांगिल्लें आसा की आमी प्रादेशीक भाशांक आमी महत्व दितले, पूण इंग्लिशीचें ऑप्शन तांणी अजुनूय ओपन दवरला. दे हॅव नॉट क्लोज डावन. म्हणजे इंग्लिशीचो जो पर्याय आसा तो बंद केल्लो ना. तांणी अजुनूय इंग्लिशीचो पर्याय उक्तो दवरला अलॉंग वीथ ज्यो भुरग्याच्यो ज्यो प्रादेशीक भाशा आसात
त्या शिक्षणाक महत्व दितले त्या भाशेंतल्यान. सो ह्या विशयाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा अभय सर? कित्याक तुमी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे वेळारूय अशेंच सांगिल्लें की कोंकणी किंवा मराठीनूच शिक्षण दिवचें, पूण आतां हांगा खंय तरी प्रादेशीक भाशा आनी इंग्लिशीचो पर्याय अजुनूय उक्तो आसा. ना एक अजून म्हाका कळना की अशे तरेन गव्हर्मेंट विचार करता की आमकां सगळ्यांक इंग्लिशीचो दुस्वास आसा काय कितें. प्रश्न दुस्वासाचो ना. आमी सिन्सियरली विचार करता की भुरगो प्राथमीक शाळेन जर आपले मातृभाशेन जर शिकलो, खूब वेळा अशें दिश्टी पडटा की आतां 10th जी मॅक्झिमम इंग्लिशीक मार्क पडटा पळय ते मराठी वा कोंकणी शाळेंतली भुरगे आसा. बरोबर. इंग्लिशींत मिडियमांतल्यान गेल्ले जर भुरगे आशिल्ले जाल्यार तांकांच सगळ्यांक मॅक्झिमम मार्क पडपाक जाय आशिल्ले. त्यामुळे आतां आनी एक स्टेटमेंट करता म्हणजे बेतकीकर सर म्हणून आमी दिलीप बेतकीकर सर हे नॅशनल लेवलाचेर विद्याभारतीचें काम करून आयिल्ले आसा. तांणी एक स्टेटमेंट केलो, तो म्हाका सामको मनाक भावलो. तो म्हळ्यार कितें की आतां पर्यंत जगान एकूय सायंटिस्ट जावना जागेलें शिक्षण मातृभाशे सोडून दुसऱ्या लँग्वेजीन जालां. म्हळ्यार आमी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक खंय ना जाल्यार खंय तरी मेन स्ट्रिमांतल्यान पयस दवरता काय कितें इंग्लीश शिकोवन. अशेंच असो एक भंय आनी खंयच्या प्रेशरा खातीर हें चल्लां ताजोय अदमास ना. ताजी एक म्हणजे फॉलोअप करून ते फायंड आवट करपाक की कोण हें प्रेशरायज करता. नॅशनल लेवलाचेर आतां नवी NEP आयला तातूंत तर ताणें सरळ म्हणलां की कितल्योश्यो डेव्हलपमेंट कंट्रीज आसा, दीज आर द स्टेटमेंट्स, कितल्योश्यो डेव्हलपमेंट कंट्रीज आसा ज्यो टेक्निकली फार बेटर दॅन इंडिया, जाणी पूर्ण शिक्षण आपणाले मातृभाशेन केल्लें आसा. बरोबर. त्यामुळे अशें सगळें आसतना खंयचें भंय कोणाक भंय दिसता तेंच म्हाका कळना. ओके. तुमचे ह्या विशयाचेर कितें म्हणटाय सर? राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 जे आसा तातूंत क्लियर कट सांगलेलें आसा की जी शाळा चलतल्यो, जे शिक्षण आमी दितले ते मायभाशेंतल्यान दितले. म्हणटकच म्हाका दिसता की तातूंत म्हणजे आमी आतां काल पयर ज्यो पायाभूत शिक्षणाचेर सगळें मार्गदर्शन जालें, मार्गदर्शन शिबिरां जालीं, हातूंत तर क्लियर कट सांगलां जे पायाभूत शिक्षण आसा जे 3 वर्सांच्यान सुरू जाता ते सगळें मातृभाशेंतल्यानच दिवपाक जाय, मायभाशेंतल्यानच दिवपाक जाय. पूण अशा प्रकारचो राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जें आसा तातूंत जेन्ना हो विशयच क्लियर केल्लो आसा तातूंत असो आसल्या आसतना म्हाका दिसता भितर मागे हेर भाशांचो प्रश्नच येना. पूण तातूंत आमकां वाद घालपाचोय प्रश्न येना. म्हणटकच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जेन्ना सांगता प्राथमीक शिक्षण, मुळावें शिक्षण जें आसा जेका आमी पायाभूत शिक्षण म्हणटा 3 वर्सांचें, नर्सरी, KG1, KG2 हे जेन्ना मातृभाशा मायभाशेंतल्यान जाता म्हणटकच फुडें मुखावले प्राथमीक शिक्षण ते मायभाशेंतल्यान जातलें. म्हणटकच हातूंत म्हाका दिसता सरकाराचो वेगळो विचार आसपाकच जायना. कारण राष्ट्रीय धोरण सांगता की हें सगळें शिक्षण मायभाशेंतल्यान जावपाक जाय. म्हणटकच एक गजाल थंयसर निवळ क्लीन जाल्ली आसा की आमचें जें शिक्षण आसा तें मुळावें शिक्षण मायभाशेंतल्यानच जातलें. ओके. आता NEP सांगता त्या प्रमाणे खंय तरी आमी विशय क्लियर केल्लो आसा की मुळावें शिक्षण जें आसा तें भुरग्याचें मायभाशेंतल्यानूच जावपाक जाय. NEP जी आसा ती खंय तरी गोंयांतल्यान इम्प्लिमेंट जावपाक सुरवात जातली ही एक मोठी गजाल आसा आनी खंय तरी सरकारान त्या दृश्टीन तयारी बी सुरू केल्ली आसा. टिचरींक वेगवेगळ्यो ट्रेनिंग्स दिवपाचे सध्या चालू आसा. प्रत्येक ज्यो प्री प्रायमरीचे टिचर्स आसा किंवा ज्यो प्रायमरीच्यो टिचर्स आसा, हायस्कुलाच्यो टिचर्स आसा तांकां वेगवेगळे रिसोर्स पर्सन्स हाडून तांकां ट्रेनिंग करप सध्या चालू आसा. कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ आमच्या बरोबर हांगा आसा. कोंकणी भाशा मंडळाची स्वताची बी एक शाळा चलता. थंय शिक्षणाची पद्दत कशी आसा? NEPच्या दृश्टीन तुमी चालू केला शिकोवपाक काय कशें कितें? राधिका एक मुद्दम सांगता गजाल. पयर जेन्ना ट्रेनिंग सोंपलें आनी आमचे शिक्षक जेन्ना परत आयले भाशा मंडळान तेन्ना आमी तांकां सहज विचारलें की कशें दिसलें तुमकां ट्रेनिंग, कितल्यो नव्यो गजाली शिकले. तेन्ना तांणी एक खूब बरी गजाल सांगली की आमी खूब उक्तेपणान सांगता की जें कितें आमकां थंय शिकयलें तातूंतले 70% वयर गजाली आमी ऑलरेडी आमच्या शाळेन करतालीं. सो एक आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन आशिल्लें की बाबा बऱ्योचश्यो गजाली आमी NEP लागच्या पयलीं करत आयल्यात. आनी म्हाका दिसता ती मायभाशेंतल्यान शिक्षणाची एक जमेची बाजू की कोंकणी म्हणया किंवा मराठी ज्यो पूर्व प्राथमीक शाळा चलतात तांकां एक गजाल पटल्या की बाबा जें फावंडेशनल लेवलाचें शिक्षण आसा तें शिक्षण आनंददायी जावपाक जाय, तें शिक्षण खेळांतल्यान जावपाक जाय, तें एक्टिविटी बेस्ड आसपाक जाय आनी हेंच आयची NEP सांगता. म्हणटकर बऱ्योचश्यो शाळा ज्यो मायभाशेंतल्यान चलयतात, विद्याभारतीच्यो म्हणया किंवा कोंकणी भाशा मंडळाची आमची शाळा आसा, आमी हाच्या पयलीं एक्टिविटी बेस्डूच शिक्षण करतात. आमी थंय टेक्स्ट बूक वापरनात, आमी तांकां बरोवपाक
घेवपाक सांगनात. आमी आमच्या पालकांक सुद्दां सरळ सांगतात की बाबा अशा तरेचें शिक्षण तुमकां अपेक्षीत आसा जाल्यार तुमी दुसऱ्या कडेन वचात. आमी अशाच तरेन आमचें शिक्षण चलयतले. आनी आयज आमकां एक खोशेची गजाल की बाबा नवीन एज्युकेशन पॉलिसी बी हे मान्य करता. परत परत आमी जे मायभाशेचेर येतात ते हाकाच लागून की आमकां खबर आसा की मायभाशेंतल्यान शिकिल्लो भुरगो खंय पावपाक शकता. आमी जे मायभाशेंतल्यान भुरगो शिकतकर ताका कॉन्फिडन्स मेळटा, ताचो आत्मविश्वास डेव्हलप जाता, हे म्हणटा ते फक्त म्हणपा जाय म्हणून म्हणना. आमी ते पळयलां. आमची भुरगीं आज फॉरेन एक्सचेंजीन आसा, स्टॉक एक्सचेंजान आसात, फिल्माच्या मळार बरी काम करतात, वेगवेगळ्या मळाचेर. सो तांकां फाल्यां घडये 10वेक 90% पडनाका, पूण ती खंयच ह्या जगान शेणची ना हो विश्वास आमकां आसा. म्हणटकर मायभाशेंतल्यान जेन्ना शिक्षण जाता तेन्ना तो विश्वास, तो आत्मविश्वास जो तुमकां मेळटा तो खूब गरजेचो. आनी हांव मुद्दम अभय बाबान सांगला तेच मुखार व्हरून की इंग्लिशीचो दुस्वास ना तो जालोच, पूण इंग्लिशूय तांची बरी जावची म्हणूनय बी आमी काम करतात आनी सगळ्योच शाळा करतात. आमी आमच्या प्राथमीक शाळेन इंग्लीश भास जी शिकयतात 1st to 4th आता ऑफकोर्स फाउंडेशनल हाचेर ते बदलतले, पूण त्या लेवलाचेर शिकयतात ते ह्याच हेतून की मुखार वचून तांकां जी इंग्लिशीची गरज आसा ती तांची इंग्लिशीची वळख तुम्ही करून दिता. वळख जावची आनी तांकां इंग्लिशीक लागून ती फाटी पडची न्ही, हेय बी आमी पळयतात. म्हणटकर खंयच आमकां तांणी फक्त कोंकणी किंवा फक्त मराठी शिकून तांणी तितल्या पुरते उरचें हे कोणाचोच हावेस ना. पूण सायन्सूच, विज्ञानूच सांगता की भुरगो जेन्ना शाळेन येता तेन्ना तो जी भाशा घेवन येता, ज्या भाशेन तो हेर सगळ्यो गजाली आयकता करता, त्या भाशेंतल्यान जेन्ना तेजें मुळावें शिक्षण जाता तेन्ना तो हेर भाशा, हेर सगळे कॉन्सेप्ट बरे तरेन आत्मसात करपाक शकता. ही विज्ञानीक गजाल आनी ही सादी गजाल आमी सांगतात. सो म्हाका दिसता कसल्याच प्रकारच्या प्रेशराक बळी पडनासतना पालकांक एक तरेचो विश्वास दिवपाची गरज आसा, सरकारानूय बी, आनी पालकांकूय ओरिएंटेशन दिवपाची गरज आसा की ह्या कारणाक लागून आमी मायभाशेचेर फोकस करता. कित्याक पालकांक जर कळटालें जाल्यार मागीर ही धोरणां आमी म्हणजे शिक्षण तज्ञांक घेवन सरकारान करपाची गरज नाशिल्ली न्ही, आणि चर्चासत्रांय करूंक गरज नाशिल्ली. सो पालकांकूय एक तरेचें ओरिएंटेशन हातूंतल्यान जावपाक जाय. म्हाका दिसता की बाबा ही गजाल आनी हाका लागून आमी मायभाशेंतल्यान शिक्षण गरजेचें म्हणटा. गोंयांतूच तुमकां दिसना आतां तुमी की गोंयांतूच ह्या पद्दतीचो वाद चालू आसा मायभाशेंतल्यान शिक्षण जावं जाय मायभाशेंतल्यान, कित्याक गोंया भायर जर आमी पळयलें आउट ऑफ गोवा स्टेट बाकीच्या राज्यांनी जर पळयलें जाल्यार खंय तरी थंय तांच्या मायभाशेन किंवा थंयसरली जी स्थानीक भाशा आसा त्या भाशेंतल्यान शिक्षण दितात. गोंयानूच हो वाद कित्याक? गोंयान एक मिसअंडरस्टँडींग जाला की कितली अशीं वर्सां हांगा पोर्चुगीज आनी अशें सगळें वेगळें कल्चर आशिल्ल्यान एक दिसपा लागला की ते कपडे घाले, ती भास उलयली की मनीस मोठो जाता. पूण फाटले कितले अशे वर्सां जर हिस्ट्री जर पळयली जाल्यार कोण भुरगे आतां परफॉर्म करपा लागल्या. म्हाका दिसता सिन्सियरली की ज्या मातृभाशेन किंवा मराठी, कोंकणी, म्हाका याद जाता की आमचे पॉप्युलरान एक कन्नड भुरगो आयलो 5थाक आनी एक ताका कांय कळना म्हणून सरान ताका थापड बी मारिल्ले, तोंड कान बी सुजयल्लो. आनी मागीर 2 म्हयने तो शाळेक न येता परतो आयलो तो, आनी 6वी 7वी जाता म्हणटर तागे परफॉर्मन्स इतले बरे जाले. 10थाक जेम तेम पास जालो तो 2nd क्लासान बी. मागीर 12th केलें आनी GECन इंजिनियरींग केलें. इंजिनियरींग करतकूच ताणें मुंबय वचून ME केलें. आत्तां ऑस्ट्रेलियाक आसा, हिरेमठ म्हूण तागेलें आडनांव. म्हणजे मातृभाशेन शिकिल्ल्यान तागेली बेजिक्स जे आशिल्ले पळय, नॉलेज जी आशिल्ली ती नॉलेज ही नॉलेज उरता न्ही, ताका लँग्वेज लागना. त्यामुळे ती तागेली स्ट्रॉंग आशिल्ल्यान ती स्टार्टेड परफॉर्मिंग. वेरस तागेली दुसरी जी 2 जाण भाव आनी भयणां आसा न्ही, तांकां हागेले सगळे प्रॉब्लेम पळोवन बापायन तांकां इंग्लिशीन घाले. तांगेली परिस्थिती न सांगिल्ली बरी हांवें मुखार, बिकट परिस्थितीन ते आत्तां वता. आनी हो चलो बरो शिकलो, परफॉर्म करता. सो त्यामुळे मायभाशेन शिकिल्ल्यान ताका मुखार जबरदस्त इफेक्ट येता. सो आयचे हे चर्चासत्र आमी खास हांगा घडोवन हाडिल्ले आनी आमचे मदीं उपस्थित आशिल्ले अन्वेषाबाई, अभय खंवटे सर, गोपीनाथ गांवस सर. आनी एकूण जर आमी पळयलें जाल्यार खंय तरी म्हाका दिसता की आमी सरकाराच्याच नांवान बोटां मोडटात, सरकारान अशें करूं जाय, सरकारान तशें करूं जाय. पूण ही चर्चा जर आमी पळयली जाल्यार म्हाका अशें दिसता की अन्वेषानूय हेदोळ सांगलें की पालकांनी खंय तरी विचार करपाक जाय. सगळ्योच गोश्टी सरकार करतलो हाजेर अवलंबून न रावता सरकारान आपलें धोरण स्पश्ट केल्लेंच आसा.
सरकार म्हणटा की प्रादेशीक भाशा म्हळ्यार स्थानीक भाशा ज्यो आसा, मायभास जी आसा, मराठी जावं कोंकणी जावं, मायभाशेक आमी महत्व दितले, मायभाशेंतल्यानूच शिक्षण जावपाक जाय अशें सरकार सांगता. पूण सरकारान इंग्लिशीचो पर्याय बी ओपन दवरिल्लो आसा. पूण खंय तरी म्हाका दिसता की पालकांनी आतां विचार करपाक जाय. जर तुमकां मराठीन किंवा कोंकणीन म्हणजे मायभाशेन शिक्षण दिवपाचो पर्याय जर उगडो आसा जाल्यार तुमी तो पर्याय कित्याक निवडचो न्हय हाजेर म्हाका दिसता पालकांनी विचार करपाक जाय. कारण आमी ही चर्चा हांगा घडोवन हाडली, वेगवेगळे मळावयले मानेस्त हांगा उपस्थित रावले, आपापले विचार तांणी मांडले. अभय खंवटे सरान तर एक धडधडीत एग्जाम्पलूय बी आमच्या मुखार एका भुरग्याचेर दवरलें. सो इतल्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना आमच्या चर्चेंतल्यान हांगा आमच्या नजरेक आयल्यो तेन्ना म्हाका दिसता की पालकांनी विचार करपाक जाय. NEP बी हेंच सांगता, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी हेंच सांगता की हांसत खेळत मायभाशेंतल्यान शिक्षण दियात जाल्यारूच मुखावयलो तुमच्या भुरग्याचो, त्या विद्यार्थ्याचो जो प्रवास आसा तो सोंपो जातलो आनी यशस्वी जातलो. ह्या चर्चेंतल्यान आमी इतलेंच कितें तरी देख आमी घेवया, प्रत्येक पालकान ही देख घेवपाची गरज आसा आनी मायभाशेंतल्यान कोंकणींतल्यान शिक्षण जावचें हीच खंय तरी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीची धारणा आसा. आमच्या मदीं आज हांगा उपस्थित राविल्ल्या खातीर अन्वेषा बाय, अभय खंवटे सर आनी गोपीनाथ गांवसर तुमचे तिगायचे हांव उपकार आठयतां. मुद्दम वेळ काडून आयिल्ल्या खातीर तुमचे देव बरें करूं. नमस्कार. पळयत रावात प्रुडंट.